राज्यातल्या वेगवेगळ्या विकासाचेर तांच्याकडे चर्चाय जाली, पॉलिटिकल गोश्टीचेरूय तांच्याकडे चर्चा जाली. विशेष करून हांव नड्डाजी आज एट प्रेझेंट देशाचे हेल्थ मिनिस्टर आसा. आमच्या बांबोळे हांगासर 200 सीट आसा. आमी 50 सिटाक एडिशनल प्रपोजल धाडिल्लो. तो खूब दीस जालो पेंडींग आशिल्लो आनी ताकाच लागून तांचे कडेन डिस्कस केलें. तांच्यांनी सांगलां की तो एक्सपडायट करून ह्या वर्साक जाता काय कितें हें पळयता म्हटलां. म्हाजोय फोर्स आहा की ह्या वर्साक तें जावचें, जेणे करून गोंयच्या एडिशनल 50 भुरग्यांक MBBSाक एडमिशन मेळटलें. दुसरी गजाल, हांव मानादी होम मिनिस्टर हांच्या कडेन डिस्कशन केल्या उपरांत ताका गोंयांत आमचे म्हजें घर आनी आमचे वेरियस गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसा वीच इज इन लायन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे पर्वरी टावन स्क्वेअर आसतलो, छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट आसतलो, असे वेरियस प्रोजेक्ट जे आसात तांचो फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर तांकां इन्वायट केलें. तांच्यांनी 10 सप्टेंबर म्हणजे चवथ सोंपल्या उपरांत 10 सप्टेंबराच्या उपरांत एक व्हडलो कार्यक्रम करून आमी त्या कार्यक्रमाचो फावंडेशन स्टोन घालून अशा पद्दतीन एक गोंयांत वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचो फावंडेशन स्टोन जे आसा घालून कामाची सुरवात केली.